राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी अहाबान सगळ्या इस्रायलितांक आपूण धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यान तुमी 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सुरवेस्पो देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, पूण बाळ जाल्यार ताचे पाटल्यान वचात. पूण पोरशेन एक उतर पर्यान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान पोरशेक म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां, बाळाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतले एकाक तांकां विंचून काडून दी. ताका मारून जळवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पाटी हांव दुसऱ्या बैलाक विंचून काडटलों, पूण ताका उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलों. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकान म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बाळाचे प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विंचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमचे देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विंचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यान बाळाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाळा, आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना. ताचे वेदी फुडें ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागलो म्हणून तरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वा कसलेंय काम पडलां जायत, वा आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयनाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदलो जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटूच ताणें आनीकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी ताचे संवये प्रमाणें रगत येवसर तलवारांनी आनी बाळ्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटवणी करचे वेळार पर्यान ते आरडून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना. कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे पोरशेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारके केली. जाका सर्वेस्परान म्हणलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुळाच्या अंका प्रमाणें एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवती बांयची 2 मापां घालून जाता तितलोय खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जळो मांडल्यो आनी एका पाडयाक विंचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर तें ओतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट अशें करात. आनीक एक पावट ताणें अशें केलें. ताणें 9व्यान म्हणलें, 3रे पावट अशें करात. आनी तांणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सोरभोंवती व्हांवलें आनी चोरी उदकान भरली. बैलेचे भेटवणेच्या वेळार एलिजा प्रवाद्यान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमा केल्यात म्हूण तांकां आयज घुमून येवून दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्पो देव म्हूण आनी ताची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां वळखून पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सोयत होम उलपायलो
आनी तशेंच सोर्यांतलें उदक सुकलें. हें सगळें पळोवन पोरसा आपलें तोंड जमणीक लावन साश्टांगी पडली. ताणीं म्हणलें, सर्वेस्पोर एकलोच देव, सर्वेस्पोर एकलोच देव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांच्या फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बाराबर रोगता बेटोवण्यो करूं कदींच ना. म्हज्या ओंटांनी तांची नांवां घेवं कदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीं राखून दवरल्याय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पराक जोय. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसाक म्हणलें, समूर्त व प्रवादांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां, पूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समूर्ती व्हरलें एक अक्षर व एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ल्यो आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सुर्गींच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांकय शिकयत, ताका सुर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाचे कायदे, देवाचे मन आयच्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक शिडकायता, सांगून की जसो आपूण देवाचे एक एक कायद्याची पाळणी करून आयला म्हूण. तांची देवभक्ती म्हणजे रायचसनेस फारिसेवांचे देवभक्ती वोन उंचल्या दर्ज्याची जावची. तांणी फारिसेवा भाशेन देवाचे कायदे वयल्या वयरूच पाळचे न्हय, बगर ते देवाच्या मना प्रमाणे पाळूंक फावो. तांची देवभक्ती जरूय तर फारिसेवांचे भक्तीवोन उंचल्या दर्ज्याची जायना, तर ते सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पावचे नात.
एलिजा प्रवादेन आपले काळजीदारपण दाखोवन आहाब राजाक आनी जेजेबेल राणयेक बाकीत केलें की ती दोगांय कुड्ड्या देवांक बोसतात देखून ती देवा राजाची भायरी जाल्यांत म्हूण. जिविताचो संदेश: खऱ्या देवाचे कायदे पाळपी त्या कायद्या संबंदी देवाचें मन कितें जाणा जावंक प्रयत्न करतलो आनी त्या प्रमाणे देवाचे कायदे पाळटलो आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक शिकयतलो. असल्या मनशाक देवाच्या राज्यांत महान म्हूण पाचारतले. पूण जो कोण आपल्याच मना प्रमाणे जियेता आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक शिकयता तेका देवा राज्यांत किरकोळ म्हणटले. मागणें: म्हजें जिवीत तुज्या मोगाची जोर जावन व्हावूंक म्हजेशी तूं राव जेजू.